प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा। आयज बुधवार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा माकुचो 12वो विसवोर वोड 18 ते 27 पर्यंत। मार्क चॅप्टर 12 वर्सेस 18 to 27। आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया। उपरांत सादुकी पुनर्जीवनपण ना म्हणटात ते जेजूशी आयले आनी ताचे कडेन ताणें विचारलें, गुरुजी, मोइजेसान आमकां अशें बरोवन दवरलां, भुरगें बाळ नासतना कोण एकल्याचो भाव आपल्या बायलेक पाटल्यान दवरून मरत जाल्यार हाचे भावान ताचे बायले लागीं लग्न जावचें आनी आपल्या भावाक संसोद उत्पन्न करची। तर 7 भाव आसले। पयलो एके बायले लागीं लग्न जालो आनी संसोद नासतना मेलो, आनी दुसरो तिचे लागीं लग्न जालो आनी मेलो, ताकाय सोसोद ना जाली। आनी तसोच तिसरो, त्या जिन्सी 7 जाणांनी भुरग्यां बाळ दवरूंक ना। सगळ्या उपरांत बायलूय मेली, तर 7 जाणांची ती पोतीन जाल्ली देखून पुनर्जीवनपणान मेल्ली मनशां नव्यान जिवन जातली तेन्ना तांचे भितरल्या कोणाची पोतीन जातली ती। आनी जेजून प्रतिपालन तांकां म्हणलें, पवित्र पुस्तकां न्हय म्हूण देवाची पदवी तुमी नकळत देखून तुमी अशें चुकतात न्हय। पुनर्जीवनपणाच्या सोमयार दादले लग्न जायनात आनी बायलांक लग्न करून दिनात, पूण ती स्वर्गार आसतो देवदूतां सारकीं जातात। आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जीवनपणा विशीं अब्रामाचो देव तो हांव, इजाकाचो देव तो हांव, जाकोबाचो देव तो हांव, अशें देवान मोइजेसाक सांगलां तें जिलकुटा खबरेंत ताच्या पुस्तकार तुमी वाचीन आसलां। मेल्ल्यांचो न्हय तो, भोगोत जिवी आसलेल्यांचो देव तो, तुमी भोव चुकतात। प्रितीच्या बाबणीनो, आयज आमी जे शिवर्तमान वाचलां तातूंत जेजू मेल्ल्यांच्या पुनर्जीवना विशीं शिकोवन दिता। आनी ही शिकोवन कोणाक दिता काय? ही शिकोवन दिता सादुकी लोकांक। कितें घडटा भाव भयणीनो, सादुकी असले लोक आसले की पुनर्जीवनपण मानून घेनासले, ते मानिनासले। ते समजताले की एक पाटी मनीस मेलो तो जालो काबार, आनी ताका आनी पुनर्जीवनपण ना। आनी ही शिकोवण तांकां कोणें दिल्ली म्हणून, एका फटकिऱ्या प्रभादान दिल्ली म्हणून, कोण तांकां चुकीची शिकोवण दिल्ली म्हणून ते आतां समजताले की पुनर्जीवन ना। जें आहा तें जेन्ना आमी जिवी आहात, मेल्या उपरांत आमी काबार आनी कांय ना आमचें। ज्या भाशेन एक माजोर एक सुणो एक पाटी मरतकूच तांकां ओतमो ना म्हणून ती आतां मरतात, तांकां आमी पुजतात, ताचें कूड पुजता। आनी ते भाशेन हे सादुकी मनशा भाशेन जानवरा भाशेन चिंतताले की मनशाचे स्वभाव असोच तो मेल्या उपरांत ती नाच जातात म्हणून। आनी ती नको आसली, हो लोक नको आसलो की मेल्या उपरांत पुनर्जीवनपण आसा म्हणून। आनी ते आतां जेजू कडेन येतात आनी जेजूक एक इस्टोर सांगतात की एक बायल आसली, 7 दादल्या बरोबर लग्न जाल्ली, आनी ते आतां सगळीं मेल्या उपरांत ते विचारतात जेजूक कोणाची पोतीन जातली जेन्ना ते पुनर्जीवन जातले, कित्याक सगळ्यांनी तिचे बरोबर लग्न केल्लें म्हणून। आनी जेजू म्हणटा, जेन्ना कोण मरता ती आतां लग्न करिनात, जी आतां स्वर्गराज्यान भितर सरतली थंयसर तांकां लग्न दिनान करपाक, आनी लग्नूय करिनात, कित्याक ती आतां एक आंच बडोवया भाशेन जातात। ती आतां एका नव्या जिवीत आतां जियेतात। म्हणटच भाव भयणीनो, आयचे शिवर्तमान कित्याक गाय आमी आयकता, कित्याक गाय जेजू ह्या सादुकींक शिकयतालो, कित्याक भाव भयणीनो तांकां उतराची सजमणी नासली। ते चुकलेले, जें तांकां सांगलेलें फटकिऱ्या प्रवादीन सांगलेलें, आनी देखून तांची सजमणी सारकी नासली। ते समजले की पुनर्जीवनपण ना म्हणून, आनी ते आतां जेजू कडेन आपली फटकिरी जी सारकी नासली शिकोवण ती आतां जेजूक सजमणी दिवपाक ते येयल्ले। आनी जेजून तांकां सांगलें, देव जावन आसा जिव्या मनशाचो तो मेलेल्यांचो देव न्हय,
तो आमी जिवींक आसा आमी मरण गेली जाल्यार देव आमचोच आसता, कित्याक आमी मेल्या उपरांत जेजूचेर बावाट दवरला जाल्यार आमी सासणाचें सूख भोगूंक पावतले. तर आयज भाव भयणीनो, ज्या भाशेन जेजून ह्या सादुकी लोकांक शिकयलें की पुनर्जीवनपण आसा म्हणून, आयज आमकां खरें उतर, सत्य उतर आयकोंक एकदम गरजेचें. कित्याक भाव भयणीनो, जेजून आमकां सांगलां की निमाण्या काल्यार, जे आमी निमाण्या काल्यार आसा, कित्याक आतां जेजू परतून येवपाचो आसा. जेजून आमकां सांगलां तो येवच्या आदीं खूब अशें घडटलें जें आतां ह्या वेळार घडटा. आनी जेजून सांगलां आमकां की जेन्ना तो परतून येतलो, फटकिरे प्रवादी येतले, खूब फटकिरे प्रवादी, खूब जे फटिंगपण शिकयता ते गुरुजी येतले, काणयो सांगतले, इश्तोर सांगतले, पूण सत शिकोवचे ना, कित्याक ते सत नको म्हणून. आनी जो कोण सत जाणो तो पवित्र आत्म्या उदेशी देवाचें उतर परगट करता, देव तिचर हाजीर जाता, पवित्र आत्मा हाजीर जाता, तिचर पेकोणी, मिलाग्री आनी अजाबां तिचर दिश्टी पडटात. पूण भाव भयणीनो, जो कोण फकत शर्माव करता, काणयो सांगता, फकत उलयता, पूण तांचे वरवीं कसलेंच अजाप घडना, कसलेंच बरें घडना, तिचर पवित्र आत्मा ना. कित्याक ज्या जाग्यार पवित्र आत्मा आहा तिचर मिलाग्री, पेकोणी, तिचर देवाच्या मनशांची काळजां बदलतलीं, ताचें मन बदलतलें, कित्याक ती खरेपणी देवाचें उतर आयकतात, ती खरेपणी सत्य आयकतात. तर आयज भाव भयणीनो, आमी खरेपणी जेजूक आमी आमचो स्वामी देव आनी सर्वंडार मानला जाल्यार आमकां तें सत ताणें कितें सांगलां तें आयकप एकदम गरजेचें. जें आमी प्रवचन आयकता, जें आमी शर्माव आयकता, जें देवाचें उतर आमी आयकता, तें सत आयकपाक एकदम गरजेचें. नातर भाव भयणीनो, काणयो आयकोन, फटिंगपण आयकोन आमी आमचें निसणपण करपाक पावतले, आमी सासणाचें सूख भोगूंक पावचे ना, आमी एमकोणान पावतले, कित्याक आमी फटकिरे प्रवादीक आयकल्या म्हणून. तर आयज खेरीत भाशेन आमी देवाच्या उतरान रिगून रावया, पवित्र आत्म्या कडेन मागणें करया, पवित्र आत्म्या म्हाका हें उतर शिकय, म्हाका हे उतराची सजमणी दी, हें उतर कितें म्हणटा तें म्हज्या काळजाक रिगून दवरून तें आमी पाडूंक आयज तान आमी थाराव घेवया आनी खरेपणी एक क्रिस्ती जिवीत, जैतिवंत जिवीत, बावार्थीचें जिवीत जियोंक आयज तान आमी सुरवात करुया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सर्वंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयतां.